विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडिओ प्रसार जावचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. आमगेले गोंयांत आमी गेल्ले रे थंयचे एक काणये वयर एक यादी नेजा म्हणयो आसता. आतां एक तसले म्हणी अशी आसा, पावला फातोरू शेणा थापो भोंवन यो. पावला फातोरू शेणा थापो भोंवन यो. कसं सांगती म्हळ्यार फुडली काळार मोटार वाहन ना, कार बस कसले ना, आनी बैला गाडी पुरा एक सीमित हाजेर उपयोग आशिल्ले. सगळी पल्लकी व्हांवताली. चेडावत प्राय जाल्ल्यांक पुराय पल्लकी व्हांवचे. ते पल्लकीक अनेक नांव आसले. माचूल म्हण एक नांव आशिल्लें. ते डोली म्हणटा न्हू ते. ताका थोडे फावटी 4 जणांनी व्हांवचे तसले आशिल्ले. येद्रा दोगांनी खांद दिवचे, मागश दोगांनी खांद दिवचे. आतां आमी पल्लकी हेवें तेची एक रचन आसा. हें व्हांवताल्यांक आमी बोय म्हणटाले. बोय तशी येद्रा 2 बोय, मागश 2 बोय आसताले. ते येद्राचे केन्नाय तांणी मार्गदर्शक तांणी येदूर पळोवन घेवन तेंगेल्या पांयमुळांनी सम पळोवन घेवन ते डोली व्हांवन व्हरताली. मागशेच्यांक तितलें काम ना, तांकां येद्राक दिसयना म्हळ्यार डोलीची आडस. तांणी वतर आपताली. तशी तांणी वतर आपतना तांकां येद्राचे सांगताले फातोर म्हणटना आनी पांयमुळां फातोर आसा ते पळोवका, पांया मुळां पळोवन फातोर आड्डळ तशें पळोवचें. शेण गोरवांनी घालले आसल्यार शेण म्हणटा तांणी. तेन्ना आनी पळोवन शेण माड्डयना तिले वच्चें. अशी एक मार्गदर्शक आनी ताका मागशी वताले अशी एक वेवस्था आसा. हें कसो येता, हे मागशी वताले बरी कान मात्र आयकताची आनी दृश्टी घालनाची. तेदना तांणी फातराक आड्डोळ न्हू, शेणां मस्तून घेवन वच्चे संदर्भ आसा. अशी आमगेले समाजांत हे एक लायक विचार सांगता. आमगेले हिंबालक आसा म्हणून आमी सगळ्याची भाड्या दिवची म्हणटा पळय, आमगेले आलोचनाची भाड्या दिवचे, मत भाड्या दिवची म्हणटा तशी आमी कोरून गेल्यार पांयमुळां पळयना तिले गेल्यार ते शेण फातोर लागचे वरेची आमकांय तोंदरी जाता म्हूण एक अशी एक गोंयांतले एक म्हणी. आनेक म्हणी अशी म्हणटा, मुजे घरा 12 म्हशी, हांव काडटा उठा बशी. मुजे घरा 12 म्हशी, हांव काडटा उठा बशी. कसो जालें म्हळ्यार फुडली काळांत आमगेले घरांत त्या वेळार असलो नागरीक ते नाशिल्ले. दादले तांणी कामां वताले, थोडे शिकू गेलेले आसता आशिल्ले आनी तांणी कामां वचचें. आनी तांणी कामां वचून 4 कास घेवन येताले आनी घर कडेन तांगेलो बायलो बारीक कुशेरी तांकां भारी उपचार करता आशिल्ले. तांकां खाण जेवण आनीक पुरो करून दिवचे, बारी एक सत्कार करताले तांगेल्या बामणाक. आनी तांणी बारी गम्मतेरी आसता आशिल्ली. ते म्हळ्यार बामणूय तांकां होगळशिताले. अशी एक आसतना तेच घरांत काम करचे विंगड स्त्री आसाची बायलो, तांकां आनी कांय दिनाची. तांगेल्या घरांत काम करतल्यांक तांकां कसलेय दिनातिले, तांकां घोळोवन खाताली. असले एक संदर्भार आमगेले मुखार एक गाद येता, लोळटलेक वन्न आनी घोळटलेक तन्न म्हूण. लोळटलेक वन्न
हे घरांतू लोण घेवन आसाची तांगेल बामणाल उत्पत्तींतू बारीक गम्मत करताले. तांकां वंद म्हळ्यार चेडुणे दाळ आनी घाल करचें एक खावचें एक स्वादिश्ट एक खाण. तेची तांगेले घरांतू सगळे दीस काम करतलेक तिका तन्न म्हळ्यार निश्चय. तशी लोळटलेक वन्न आनी घोळटलेक तन्न म्हणून अशी एक गादी. आनी एक हांव आतां तुमगेले मुखार दवरली गादी. ते म्हजे घरा 12 म्हशी हांव काडटां उठा बशी म्हळ्यार एक श्रीमंताल घरांतू एक धुव 2-3 पूत आशिल्ले. ते धुवेक वार्डीक करून दिली आनी तिगेल ग्राचार की तिगेल बामणो ताका आरोग्य समना काम करना तिले ताका दुर्बळपण आयले. घरांतू भारी एक कश्ट आयले म्हणून तिगेल कुळार एक राशी आसा संपत भावंडाय आसाची. तांणी भयणीले कश्ट पळयता आसाय तितलेच. तशी ते बायल मनशेक मनांतू दिसचें म्हजे कुळार 12 म्हशी म्हाका मात्र उठा बशी एक शिक्षा म्हणून अशी एक काणयेंतल्यान एक वाक्य येता. ते वाक्य सांगतना ताजी मागशी एक काणी उक्ते जाता, ओपन आउट जाता. अशेले एक गादी सगळी गांवांत आसा. कोंकणी भितर कितले आसा आमगेल्या गांवांत जेवो केरळांत जेवो गोंयांत जेवो इंगड रुपारी तंतंचे उपभाशेंतू ही असले उतर आमकां पळोवचें मेळटा. असल उतराचे चड परिचय करया. आमगेल भास आनीकय चांग करून श्रीमंत करया. ते दवरताय तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार.